पंचायत वेंचणुकांत कलंगूटच्या लोकांनी जो बदल घडोवन नव्या पंचांक वेंचून हाडला त्या खातीर उपसभापतीन लोकांचे उपकार आटयल्यात। कलंगुटीत हो बदल 25 वर्सांनी घडला। कलंगुटीत 5 वर्सांत 3 सरपंच जातले अशें तांणी मुखार सांगलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव सगळ्या कुंगटकारांक देव बरें करूं म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी जी चेंज घडोवन हाडल्या आनी नवे मेंबर जिखोवन हाडल्या, एक्सपेक्टेशन्स खूब आहा। I will help the elected representatives of village Panchayat Calangute. I will help the elected representatives of Kandolim village, Arpara Nagwa village, Parra village, and overall Goa, as I am the MLA of Goa and representing this Calangute village. Kalangutan 25 वर्सां जाली, there was always a tussle between the MLA and the Panchayat. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशें जालां हिस्ट्रीन की लोकांक जाय तसली पंचायत घडोवन येता। हांव नया भुरग्यांक आमी लोकांनी एक चान्स दिलो। पॅनलाचेर न्यू यूथ आहले, कांय सिनियर लोकूय आहले। तितूंतलो सिनियर आनी नेव हे दोग जाणांक आमी चिंतला की पंचायतीचे सरपंच करपाक। एंटनी मिनेझीस कलांगूटचो एक्स वॉर्ड मेंबर आनी एक्स जिल्हा मेंबर, आनी शॉन मार्टिन एक्स जिल्हा मेंबर, म्हणजे आता जिल्हा मेंबर प्रेझेंट आहा तो, म्हणजे आता एक्स जातलो फाल्यां रिजायन जावन। सिटींग जिल्हा मेंबर ही विल बी द सरपंच। एंड द जायंट किलर आमचो जो आहा तिसरो फ्रांसीस, तेका आमी एक 6 मंथ्स दिवंक सोदता कित्याक तेणें जायंटाक उडयला म्हणून। सो ही विल ऑल्सो लर्न, बट दॅट इज इन द लेटर फेज।